हे गायज वेलकम बॅक टू माय मिनी ब्लॉग. सो हांगसर इल्लू टिल्लू सगळ्यात पयलीं दोगां आमी रेडी जाली. तूं कॅमेरान दिसता का हांव दिसता अशें करून फायनली रेडी जाली. तेच्या मागीर न्हय रेडी जावपाचें कारण म्हटल्यार एक व्हडली अशी ऑर्डर आसली जी आमकां पॅक करपाची आसली आनी ही ऑर्डर मातशीशी वेगळीच आसा. सगळ्यात पयलीं आसली बेसन. सो हे चारूय तुमी आयटम पळयता न्हय ते घरच्या घर आमी फ्रेश करून दिता. तेच्या मागीर ज्वारीचें पीठ आसलें, तेच्या उपरांत तांदळाचें पीठ असलें आनी लास्ट म्हणटात तशें हांगसर असलें नाचण्याचें पीठ. सो हे चारूय आयटम आमचे कडेन मेळटा. घरगुती पद्दतीन आमी फ्रेश करता. तेच्या उपरांत मल्टीग्रेन सुद्दां मेळटा आमच्या कडेन. सो जशे ऑर्डरी येता न्हय तेन्नाच आमी हे चारूय आयटम म्हटल्यार 5 आयटम मल्टीग्रेन आटा बीन धरून हे आमी रेडी करता. हेच्या पयलीं स्टॉक आमचो न्हय रेडी नासता. जशी ऑर्डर येयली तशें हे सगळें सुकोवन मागीर हे करपाक घेता आमी, सुकयता बीन धुता बिता सुकयता आनी रेडी करपाक घेता. सो ही ऑर्डर न्हय ऑलरेडी 2 म्हयने पयलींच बूक आसली. बट पॅकिंग मातशीशी आमी लेट केली आनी स्टॉक रेडी केलो तोय बीन लेट केलो. कारण बुकींग बेगिना आसली पूण आमकां दिवपाची आसली ती म्हटल्यार डिसेंबरान. सो हालींच ही ऑर्डर आमी दिल्ली आसा. आनी मसालो सुद्दां आसलो, म्हटल्यार 1 किलो मसालो सुद्दां आसलो, 4 तरेचें पीठ आनी 1 किलो गरम मसालो. अशा तरेन ही ऑर्डर आसली. सो फटाफट आमी भरून बीन घेतली आनी पॅक करून घेतली म्हणटा तशें. जर खबर ना तुमकां जाल्यार ह्या विडियोन सांगता. सो ह्या सुद्दां तुमी बाय करूं शकता, बुकींग करूं शकता. ह्या विडियोन म्हाका कमेंट करून तुमी बुकींग करूं शकता. जशी ऑर्डर येतली तशें हांव रेडी करून दितालें. मातसोसो टायम वयता सुकोवपाक धुवपाक बीन, मातसोसो पीठ हे रेडी करूंक टायम वयता. म्हटल्यार खूब लॉंग प्रोसेस आसा तो. आनी तेच्या मागीर म्हणटा तशें ही जी ऑर्डर आसली ती खूब व्हडली आसली म्हणटा तशें. व्हिडियो हांव लेट पोस्ट करता बट ही ऑर्डर आमी ऑलरेडी दिल्ली आसा म्हणटा तशें. आनी जी म्हजी सबस्क्रायबर आसा ती लंडन वचपाक आसली तिणी ही ऑर्डर दिल्ली. सो सायड बाय सायड तिका आमी डिसेंबरान म्हणटा तशी 25-26 तारीख ही ऑर्डर दिल्या. बट व्हिडियो म्हाका एडिट करपाक आनी पोस्ट करपाक टायम नासलो. सो आयज म्हटलें फायनली तुमचे बरोबर शेअर करुया. सो थोड्यांनी म्हणटा तशें मल्टीग्रेन आटा सुद्दां आमच्या कडसून घेतलेले आसा. आतां बेसन आसा, तेच्या मागीर तांदळाचें पीठ, ज्वारी आनी नाचण्याचें पीठ अशें करून आसा. ही ऑर्डर आसली हांगसर आमी पॅक करपाक घेतली ही पळयात. आनी ही ऑर्डर आमकां व्हरून म्हापसा दिवपाची आसली. मागीर म्हजे सबस्क्रायबर जी आसा न्हय तिचे रिलेटीव कलेक्ट करपाचे आसले. आनी अशा तरेन आमी न्हय म्हणटा तशें पॅक करता. आतां मातसोसो आमचो पॅकिंगेचो हे न्हय चेंज जाल्लो आसा. पयलीं आमी टेपींनी बीन पॅक करतालीं, आतां मातशें आमी बबल रॅप बीन यूज करून, रॅपर यूज करून तशें पॅक करता. म्हणजे सेफ्टीक लागून खंयूय पडलें सपोज जाल्यार आनीकूय अशी पार्सलां आसली ती बीन सायड बाय सायड पॅक करून घेतली. सो अशे तरेन आसला आयचो म्हजो मिनी ब्लॉग. आवडलो असो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका. बाय बाय. सो फायनली हांगसर सगळे ऑर्डरी रेडी जाल्ले आसा.